Good morning. Hello. Good morning. Start. Good morning. Welcome back to a new vlog. Welcome. Hi. Welcome back. आज सकाळ सकाळ किती करतो गो? ब्रेकफास्ट रेडी करता. आयज ब्रेकफास्टाक आमगेर भाजी बटाटाची. बटाट मी हांगासर कट करून दवरल्या आनी पोळे. आनी हो पळयात हांगासर. हांव करता. नवो शेफ येयला करपाक. लाईट बी काय पेटोवप ना व्हिडिओ स्टार्ट करता आसतना. एक फोल्ड मार आनी काड. खूब दीस जाले न्ही पोळे करूच नाशिल्ले. ज्या दिसा तुमकां व्हिडिओ शूट करून दाखयल्लो पळय, हेजी रेसिपी दिल्ली पळय, त्या दिसा केल्ले. तेच्या नंतर करूच नाशिल्ले. तर म्हटलें आयज न्ही पोळे करया अशें म्हणून. हो ह्या दिसान लेट उठटा सद्दां सकाळ फुडें. उठोंकूच पळयना कसोच. 7:30 काल 8:30 5 मिनट आसतना उठला आनी आयज 8 उठला. 7:30 उठता खंय फटींग. तर आनी हो सगळो मेस किचनान जो तुमी प्लीज इग्नोर करात. आतां चल्लो आपल्या कामाक. आनी हांव हांगासर न्ही पोळे करून घेता. सो हे सगळे पोळे बी रेडी करता ब्रेकफास्ट आनी मागीर मेळटा तुमकां. तर हो पळयात हांगासर ब्रेकफास्ट रेडी आसा. भाजी पोळे आनी हो बरें जालें. कुरकुरीत पोळे चुरचुरीत पोळे कितें बरें जाला. भाजी बरी आसा न्ही. सो हे हांगासर म्हाजो ब्रेकफास्ट. तर आमी न्ही आतां पयलीं ब्रेकफास्ट करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी ह्या दिसांनी आमगेर एक न्यू मेंबर येता. डेली आसता दीसभर भायर बसून फाटल्या दारार फुडल्या दारार. नॉनवेजा शिवाय कांय खावपाक कळनाशिल्लें ताका. ह्या दिसा आमी वॅज कितें कितें खावपाक शिकयलें ताका. ना पयलीं कितेंच बिस्कीट न्हू कितेंच घातल्यार खायनाशिल्ली. इवन दूध सुद्दां पिनाशिल्लें, फक्त नॉनवेज. ताका बारीक बारीक कितें कितें खावंक शिकयलां. आयज पोळो खाल्लो ताणें. बस होते बस. घे सामकी भायर बी बसना, डायरेक्ट भितर धांवता त्या बी किचनान. सो ताका लागून म्हाकाय बी हांगा बसून रावचें पडटा. हांव भितर गेल्यार आपूण भितर येता म्हाज्या फाटल्यान. दार बी बंद करून दवरलो ताका लागून.
भितर वयता म्हणून. आणि हे भितर येतला हो म्हाका सारको सांगतलो. आपल्या पायापणा घाल आणि अशें कर म्हणटा, नाजाल्यार आपूण कश्टात रावता. हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर सकाळीच मेळ्ळें तुमकां, सकाळी गुड मॉर्निंग बी विश केल्लें. तर परत एकदा म्हणल्यार चल व्हिडिओ जो आसा पळय तो प्रॉपरली स्टार्ट करूया म्हणून. सकाळी बीन हांव तुमकां किचनानूच मेळ्ळें आणि आतां बीन हांव किचनाकच आसा. सकाळी ब्रेकफास्ट रेडी करता आनी आतां जे आसा पळय न्हू जेवणाची तयारी करता. तर सकाळची जी सगळी कामां आसता पळय ऑलमोस्ट सगळी जाल्ली आसा. रेगुलर जी सगळ्या घरांत उठल्या त्या बरोबर कामां जाता पळय ती सगळी कामां जाल्ली. हांवें शावर बी घेतलो आनी आतां हांव आयल्या किचनान. आयज सोमार न्ही, तर जेवणाची तयारी करपाक आयज शिवराक एका सायडीन हांगासर शीत आनी हो हांगासर कुकर दाळीचो दाळ लायल्या. आनी भाजी पळोवया कितें तें. हो बेजारता गरमेक सामको आनी शिवराक म्हणल्यार तर चडच ताका बेजार येता. आपल्या शीत दाळ आनी लोणचें जाय आनी कांयच नाका भाजी बीन. तुका जाय जाल्यार कर, आपणाक नाका म्हणून सांगलां म्हाका सकाळीच. तर सकाळी जी भाजी केल्ली पळय न्हू बटाट्याची, एक मिनिट, ती आसा थोडीशी भाजी. जाय जाल्यार आनी पळयता म्हाजे कडेन न्ही, एक मिनटां सिटी आयली कुकराक. तर म्हाजे कडेन न्ही थोडोसो पंकीन आसा म्हळ्यार दुदी, थोडोसो कुडको इल्लोसो आसा. तर तो न्ही हांव चिंतता की फ्राय करतलें अशें म्हणून. दुदी आनी हेका मातशें बी पडना, हो कसो टेस्ट सुद्दां करचो ना. तर थोडोसो आसा तो म्हाज्या खातीर हांव फ्राय करून घेता. म्हाका न्ही अशें शिवराक बी कितें आसलें न्ही, म्हाका कितें थोडें तरी फ्राय केल्लें जायच. म्हाका गरमी थंडी पावस तसलें कांय लागना, नाल्यार म्हाका न्ही ताळ्या सकयल जेवणूच वचना. कितें तरी अशें बटाट दुदी वांयगी कितें तरी फ्राय करूं जायना, एटलीस्ट भजी कितें तरी तशें जाय तोंडा लावपाक. म्हाका भाजी आसल्यार बी तें जायच अशें आसना, ताळ्या सकयल देंवत ना अशें दिसत ना की कितें आसा अशें म्हणून जेवणाक. तर हांव तें फ्राय करता. हो आपणाक कांय नाका खंय तेलाचें बीन. आनीक शीत दाळ आसत न्ही ताका लोणचें जाय खंय. तर म्हाजें बिमलाचें लोणचें थोडेंशें उरलां, तें लोणचें आसा. आनी मागीर पळयता पापड जाय म्हटलें जाल्यार पापड भाजून दिता. पापड बी आसात, मिरयांचे पापड हाडलेले. तर हें सगळें करून घेता. जस्ट न्हांवून आयलां पूण स्वेटींग जावपाक लागली पळय सगळें अशें. आनी भायर न्ही हें रडत आसा, तें तुमकां माजर दाखयल्लें पळय न्ही सकाळी, तें म्हाज्या फाटल्या फुडल्यान भोंवता. आतां हांव किचना आयलें न्ही, आतां हे सायडीच्यान येयला फाटल्यान. तर तशें फुडल्यान गेलें जाल्यार सामकें हॉलान पावता भितर. तर हें रांदून घेता न्हू वता, सामकें गरम जावूं लागलें. हॅलो. तर आतां तुमी म्हाका पळोवन म्हणटली हांव कमेंट्स बी रीड करपाक बसलां की काय म्हणून. तर ना, कमेंट्स रीड करपाक बसुना. बट जर तुमी अशें चिंततात न्ही जाल्यार मातशें आजूबाजूक चिंतता, म्हटल्यार मातशें लागीं पावल्यात तुमी. तर आयज न्ही म्हाका तुमच्या वांगडा मातशें कितें थोडेशें डिस्कस करपाचें आसा. तर शेअरिंग तुमच्या वांगडा न्ही म्हाका कितें तरी शेअर करपाचें आसा. शेअर जो आसा पळय हो रायट वर्ड आसा, एक्झॅक्ट वर्ड आसा तेच्या खातीर. तर टॉपीक जो आसा पळय तो चड कांय ड्रॅग करना, म्हटल्यार अशें तुमच्या खातीर चड सस्पेन्स अशें क्रिएट करना. तर तुमच्या कडेन तर तुमकां न्ही डायरेक्टली अशें सांगता. तर एवरी टायम न्ही तुमच्या वांगडा हांव कमेंट्स रीड करतलें. एवरी टायम मिन्स विकांतल्यान 1-2दा तरी कमेंट्स रीड करपाचे ट्राय करतालेच. तर बरे कमेंट्स जे आसा पळय जे कोण म्हाका बरे एडवायस दिता, बरे ब्लेसिंग्स दिता, कॉम्प्लिमेंट्स दिता, म्हळ्यार बरे बरे गोश्टी ज्यो म्हाज्या वांगडा शेअर करता, म्हाका बरे बरे आयडियाज दिता, ते तुमच्या मेरेन हांव पावयतालें. सो म्हाका हेणें अशें सांगलां तशें सांगलां, असो कमेंट येयला तसो कमेंट येयला, हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतालें, तुमची नांवां घेतालीं. सो जे पॉझिटिव्ह आसा पळय ते तुमच्या मेरेन पावयतालें. आनी हांव तुमकां एवरी टायम म्हणटालें नेगेटिव्ह कमेंट्स येता समटायम्स, बट हांव तांकां रिप्लाय करना, हांव तांकां अशेंच सोडटा वाऱ्यार सोडलेल्या भशेन. तर आयज त्या नेगेटिव्ह कमेंट्सा बद्दल न्ही म्हाका तुमचे कडेन थोडेशें कितें शेअर करपाचें आसा. शेअर म्हटल्यार अशें की डायरेक्टली न्ही तुमकां सांगता ती आयडी एक आसा, म्हळ्यार एक मनीस आसा जो न्ही म्हाका कमेंट करता. जालें एक ऑलमोस्ट मोर दॅन अ मंथ जालो आसतलो कमेंट करता. तर तेजे कमेंट्स जे आसा पळय न्हू ते तुमकां हांव हांगासर सायडीन दाखयता, हांगा खंय तरी दाखयता. तर थोडेशे तेजे कमेंट्स आसा जे हांवें स्क्रीनशॉट मारून घेतले, सगळेच न्ही थोडेशे. तर एवरी डे एवरी व्हिडिओचेर कमेंट करता अशें ना, रॅरली 1-2 दीस सोडून अशें कमेंट करता, आसताच बारीक बारीक कमेंट करता. तर थोडेशे कमेंट्स जे आसा ते तुमी आतां हांगासर रीड करता पळय न्हू ते कमेंट्स आसा तेजे. तर तो मनीस असं सांगता की जशें की तुमी आतां रीड केला, फालतू हांव
कंजूस व्लॉगर. आय सॉ मॅनी गोवन युट्यूबर व्हिडिओज बट यू आर मिसर. तेजे कर. आणि म्हागेल्या घोवाक तो म्हणटा हांव खंय तेका कितें पोटाक घालता ते तो खाता. आता हे मनशाक कितें सांगपाचें तुमी सांगात. हांव हेजो न्ही आतां एक मोर दॅन अ मंथ जालो कमेंट्स येता म्हळ्यार असो नेगेटिव्ह कमेंट करता. हांवें केन्ना ताका रिस्पॉन्ड केलोच ना. तुमी तर जाणा हांव नेगेटिव्ह कमेंट्सांक केन्नाच रिप्लाय करिना. तर तसोच हांवें ताका रिप्लाय करूच नाशिल्लो. मागीर तेजे 1-2 कमेंट्स आसा जे हांवें रिमूव केले. रिमूव हेकाच लागून केलें की तेणें न्ही हांवें एक युट्यूबराक थंय मेन्शन केल्लो मागीर तेजे चॅनलाचें नांव जें आसा पळय तें थंय मेन्शन केल्लें. सो ताका लागून हांवें तेजे 1-2 कमेंट्स जे आसा पळय ते रिमूव केले. तेजे नंतर न्ही तो म्हाका अशें करून कमेंट करपाक लागलो. पयर जेन्ना तेणें हो कमेंट केल्लो पळय न्हू फाटल्या दिसा ऑलमोस्ट 1 वीक बॅक की हांव ताका कितें पोटाक घालता तें तो खाता म्हणून. सो तेन्ना हांव ताका रिप्लाय करपाचें आशिल्लें. मागीर म्हणल्यार चल इतलें इम्पॉर्टन्स तांकां कित्याक दिवपाक जाय काय म्हणून. तर आयज तुमी म्हणटली त्या दिसा आतां तुवें रिप्लाय करूं नाल्यार आयज कितें रिप्लाय करता काय म्हणून तें बी सांगता. तर हो पळयात तेजो हांगासर कमेंट पळयात. पयशे खावू चॅनल. आतां म्हाका त्या मनशाक विचारपाक जाय हांवें तुजे कडल्यान कितले पयशे घेवन खाले. म्हाज्या चॅनलाचेर हांव कितें एडवर्टिजमेंट करता पेड प्रमोशन करता कितें करता म्हणून तुवें म्हाका म्हटलें की हांव पयशे खावू चॅनल म्हणून. आतां जर म्हाका म्हटलेलें पयशे खावू म्हणून जाल्यार हांव केन्ना चिंतता आशिल्लें हांवें केन्ना हेजे कडल्यान रीण घेतला काय म्हणून. केन्नाच तर हांवें घेवना तुजे कडल्यान रीण. हांव तुका वळखय बीन ना जाल्यार तुवें अशें कित्याक म्हटलें की हांव पयशे खावू चॅनल म्हणून. तुजो कितें बिझनेस आसा जो कितें हांवें प्रमोशन करता म्हणून तुजे कडल्यान पयशे घेवन खाले. हे मनशाची मेंटलिटी पळयात तुमी आतां की मनीस कितलो बसून आपले लेवल डावन करपाक शकता. जे मनशाक हांव फालतू म्हणटा कंजूस व्लॉगर म्हणटा आनी तेजो एक कमेंट आसा की हांव नुस्तें कमी पयशाचें घेवन खाता 100 रुपयाचेंच घेवन खाता. अरे बाबा म्हाका जितलें परवडटा तितलें हांव घेवन खातलें. म्हाका जितलें पोटाक जाय तितलें हांव घेवन खातलें. आनी तूं आतां असो करून नेगेटिव्ह कमेंट्स दिता न्ही. सो जितले पळय तुवें हे नेगेटिव्ह कमेंट्स केला पळय तेजेर हांव एक बी हेका रिप्लाय दिना. तूं म्हाका आतां 100 रुपयाचें नुस्तें घेवन खाता म्हणून कंजूस म्हणटा पळय तेका बी हांव तुका रिप्लाय दिना. एक्चुअली रिप्लाय म्हाजे कडेन बरो व्हडलो आसा. तुका सांगला जाल्यार हांव 1 वर बीन लागून तुका हेजे रिप्लाय दिवूं शकता. बट म्हाका तुजेर इतलो टायम वेस्ट करपाचो ना. आतां तुवें म्हाका म्हटलें न्ही की पयशे खावू चॅनल म्हणून म्हाका तुका जस्ट विचारपाक जाय की तुजो कसलो बिझनेस आसा जो हांवें प्रमोट करता म्हणून सांगून तुजे कडल्यान पयशे घेतले आनी प्रमोशन करूं ना. कितें उलयता तुमी. तुवें कितलें अशें वायट उलयलें म्हणून म्हाजें नेगेटिव्ह ना. बट जस्ट म्हाका तुका एक रिप्लाय दिवपाक जाय आशिल्लो आनी म्हाज्या व्ह्युअर्साक तुजी मेंटलिटी दाखोवपाक जाय आशिल्ली. सो तेका लागून न्ही हांवें हे तुजे कमेंट्स जे आसा पळय न्हू ते हांगासर स्क्रीनशॉट दाखयल्यात. तूं घरा बी तुज्या अशेंच उलयता. हीच लँग्वेज यूज करता तुमी तुमच्या घरा कडेन बीन. ही तुमची कॉमन लँग्वेज अशें म्हणपाचें पडलें. आतां कित्याक आतां 1-2दा कोणी नेगेटिव्ह कमेंट करता ओके. एवरी टायम नेगेटिव्ह कमेंट करता म्हणटा ही तुमची आतां कॉमन लँग्वेज जाली अशी जाली. मग घरा कडेन बी तुमी ह्याच लँग्वेजीन उलयता आसतले अशेंच रफ एंड टफ उलयता आसतले. तर म्हाका तुका एकूच सांगपाचें आसा तुवें अशें कितलेंय नेगेटिव्ह कमेंट केलें म्हणून म्हाजेर कांय इम्पॅक्ट पडना. नेगेटिव्ह कांय इम्पॅक्ट पडना. पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट पडटा. भरपूर पडटा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट. सो तितूंतले 2 एक्झाम्पल तुका सांगता. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार जे पळय तूं हे नेगेटिव्ह कमेंट करता पळय न्हू ते हांव इन अ पॉझिटिव्ह वे घेता. कशें तें बीन सांगता. म्हाज्या लँग्वेजीन सांगता तुका. आतां तुमी म्हाका व्हिडिओ करता आसतना सदां बरे भशेन उलयता आसतना पळयलां. बट तुका नेगेटिव्ह लँग्वेज समजता म्हणून तुका हांव म्हाज्या नेगेटिव्ह लँग्वेजीनूच कमेंट करता की तूं जो पळय म्हाका नेगेटिव्ह कमेंट करता पळय न्हू तेजो म्हाजेर पॉझिटिव्ह वेन इफेक्ट पडटा. तो असो फर्स्ट म्हटल्यार हांव अशें चिंत्ता की हांव सक्सेसफूल जाता तें पळोवन तूं जळटा म्हणून तूं नेगेटिव्ह कमेंट करता. हो म्हाजो फर्स्ट इफेक्ट म्हाजेर जो पडटा तो. म्हाका अशें दिसता की अरे हांव कितें तरी बरें करता हांव बरें वयर सरपाक लागला. सो तेका लागून तूं म्हाका नेगेटिव्ह कमेंट करता जळटा न्ही. सो म्हाजो फर्स्ट इफेक्ट म्हाजेर पडलेलो. आनी सेकंड इफेक्ट असो म्हाजेर पडटा इन सेन्स तुका सांगता तूं जे हे म्हाजे व्हिडिओज पळोवन नेगेटिव्ह कमेंट करता पळय न्हू ते नेगेटिव्ह कमेंट ते सायडीनूच दवर. पूण जे तूं म्हाजे व्हिडिओज पळयता पळय ते म्हाका प्रॉफिटेबल. तूं म्हाजे व्हिडिओज पळयता सो म्हाका व्ह्यूज मेळटा म्हाजो वॉच टायम वाडटा. सो तेजेर हांव इनकम जनरेट करता. लॉस म्हाका कांयच ना. लॉस तुका वयल्यान तूं म्हाका जावन जोडून दिता. सगळ्यांक खबर आसा आमी युट्यूबर्स जे आसा पळय न्हू हांवूच म्हणना सगळे युट्यूबर्स कितले एफर्ट घेता. एफर्ट घेयनासतना ह्या संवसारान कांय मेळना. भरपूर त्रास घेता. अख्खो दीस आमी युट्यूबा खातीर दिता. सकाळच्यान उठून सांज मेळ्ळें व्हिडिओ शूट करप एडिटींग अपलोडींग खूब कितें आसता तेका. युट्यूबाचे थोड्यो पॉलिसीज आसता ज्यो फॉलो करपाक पडटा. कितें उलोवप कितें ना उलोवप हें बी सगळें चिंतून करपाक पडटा. एफर्ट हे आमी खूब घेता.
तुमकां तो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो 20 मिनटाचोच जा 15-20 मिनटाचोच मेळटा खरो, पण आमी तेजेर दिसभर काम करता. सो आमी दिसभर काम करता म्हणून तुमकां 15-20 मिनटाचो व्हिडिओ पळोवपाक मेळटा. हांव एकलेंच न्ही, सगळे युट्यूबर्स आनी ते जे कोण आमचे एफर्ट आनी जे कोण बरे मनीस आसा बीन तांकां आमचे एफर्ट बीन दिसता. सो ताका लागून ते बरे कमेंट करता. जे पळय तुमी नेगेटिव्ह कमेंट करपी आसा पळय, तूं तुजे सारके खूब जाण आसतले जे फेक आयडी बसून करून म्हाका आनी कितले जाणांनी कमेंट केला. सो तुमच्या कमेंटाचो कांय इफेक्ट पडना, बट तुमचीच हेजेर मेंटलिटी दिसता की तुम्ही कशी आसा, तुमचो बिहेवियर कशें आसा, तुमचो नेचर कसो आसा, तुमचें इन एंड अराउंड वातावरण कशें आसा पळय न्ही, तुमच्या घरान तुम्ही सगळी कशी आसा पळय न्ही हेजेर कळटा. आतां एक गोश्ट सांगता तुका, जो तूं नेगेटिव्ह कमेंट करता पळय न्हू, जावं तुजे आनी कितले जाण आसतले जे नेगेटिव्ह कमेंट करता म्हाका जावं आनी कोणाकय नेगेटिव्ह कमेंट करता पळय न्हू, तेन्ना तुमकां सांगता एक गोश्ट की तुम्ही जे हे नेगेटिव्ह कमेंट्स करता पळय न्हू हेजेर आमकां कांय इफेक्ट पडना. म्हळ्यार आमी जे कोण युट्यूबर्स आसा जे व्हिडिओज क्रिएट करता पळय आमचेर कांय इफेक्ट पडना, बट तुमी न्ही तुमची मेंटलिटी दाखयता. सो अशें ना की जो पळय तूं कमेंट करता पळय न्हू नेगेटिव्ह तो हांव एकलोच आसता अशें ना. तुवें कमेंट करून तुजे फाटल्यान 10 जाण कमेंट करता. सो ते रीड करता तुजे कमेंट आनी ते चित्ता शी हेका कितें रीत दिल्या हांव बाप्पायन, घरा कडेन बी ही अशीच उलयता काय. सो तुमी तुमचीच लायकी दाखयतात, आमचेर कांय इफेक्ट पडना आनी तुमी कितें म्हणलें म्हणून बी ना. म्हाजो घोव म्हाका सदांच सांगता पळय तूं अशें सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर आसा जे कडेन तुवें कितलेंय बरें केलें न्हू एक ना एक मनीस असो उठून येतलो तो नेगेटिव्हूच उलयतलो, वायटूच उलयतलो. कित्याक लागून की तेज्यान तुका तूं वयर सरलेलें पळोवपाक जायना. तो तुका सकयल ओडपा खातीर नेगेटिव्ह हें उलयतलो. सो तूं तेजे कडेन लक्ष नाका, तूं तुजें कितें काम आसा तें करत राव. म्हाजो घोव म्हाका एवरी डे सांगता नेगेटिव्ह कमेंट येवं ना येवं दिसाक हो एक डायलॉग तेजो आसताच आसता. सो म्हाका कांय फरक पडना आनी म्हाका जर कितें फरक पडलो सुद्दां म्हाजे मायंडार जर मातसो कितें इफेक्ट जालो सुद्दां न्हू म्हाजे कडेन म्हाजो घोव आसा जो तो नेगेटिव्ह इफेक्ट जो पडटा पळय न्हू तो स्टॉप करपा खातीर तो ताका पॉलिश करून इन अ पॉझिटिव्ह वे टर्न आउट करतलोच. सो तूं तुजो टायम म्हाजेर वेस्ट करनाका, म्हाजेर कांय इफेक्ट पडपाना. सो तूं तो जो टायम म्हाजेर वेस्ट करता पळय न्हू नेगेटिव्ह कमेंट्स तो तूं आनी खंय युटिलायज कर. सो तुका बी कितें प्रॉफीट जातलें. सो हांगा चलचें ना तुजें. सो तर म्हाज्या व्ह्युअर्सांक म्हाका न्ही ह्या मनशाची इतलीच म्हणल्यार तेजी जी लेवल आसा पळय ती ह्या मनशाची जी मेंटलिटी आसा पळय ती दाखोवपाची आशिल्ली फर्स्ट म्हणल्यार. सेकंड म्हाका त्या मनशाक सांगपाचें आशिल्लें की तूं तुजो टायम म्हाजेर वेस्ट करनाका, म्हाजेर कांयच इफेक्ट पडना, म्हाका कांय फरक पडना. सो इतलेंच म्हाका त्या मनशाक सांगपाचें आशिल्लें. हांवें पयलीं बीन केन्ना अशें नेगेटिव्ह कमेंट्साक रिप्लाय केलो ना. सो मुखार बी करपाना. हो म्हाजो न्ही तुका फर्स्ट आनी लास्ट कमेंट. तुमी रियल आयडी वयल्यान कमेंट करा, फेक आयडी वयल्यान कमेंट करा, तुमी डेली नेगेटिव्ह कमेंट करा जावं रॅरली तुमकां टायम मेळटा तेन्ना करा, म्हाका कांय फरक पडना. जे पळय तुमी म्हाजो व्हिडिओ पळोवन कमेंट करता पळय न्हू त्या व्हिडिओचेर म्हाका इनकम जनरेट जाता. इतलेंच म्हाका प्रॉफिटेबल, म्हाका लॉस कांयच ना. तर मुवींग बॅक टू आयचो व्लॉग. तर आयज व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो मोस्टली न्ही कांयच चड असो शूट करप जालोच ना. कित्याक आयज हांव न्ही मातशें म्हटल्यार जशें की तुमकां दनपारां सांगलें पळय की जेवन बी मागीर मेळया अशें म्हणून. सो हेका बी येवपाक न्ही लेट जालो. रांदलें बीन मागीर हेजो वेट केलो हांवें आनी म्हाजें थोडेंशें काम आशिल्लें जें म्हाका कंप्लीट करपाचें आशिल्लें. तेजें कितें काम आशिल्लें पळय तें आयज तुमकां सांगना, फाल्यां कळटलें तुमकां फाल्यांचो व्हिडिओ. सो फाल्यांचो व्हिडिओ बीन यादीन पळयात, तुमकां कळटलें मागीर की कित्याक म्हाका काम आशिल्लें. सो तें मातशें कितें म्हाजी तयारी आशिल्ली तें केलें. आनी आतां सांजचें म्हणल्यार हांव तितूनच बिजी आशिल्लें मातशें. तर तें सगळें काम केलें आनी आतां हो इतलो म्हजो टायम नेगेटिव्ह कमेंट्सा खातीर दिलो. तर हांवें आज अशें चिंतलें की कमेंट्स आसा बीन ते रीड करतलें म्हणून, पण मागीर म्हटलें ना हेजेर बी थोडेशें डिस्कशन करप मातशें गरजेचें आसा. सो त्या मनशाक मातसो एक रिप्लाय दिवया अशें म्हटलें. हांगा टायप करून इतलें हें करचें परस सो ताका समजना न्ही भाशा म्हणून सो उलोवन सांगया अशें म्हटलें. तर चलात तर आयचो हो जो व्हिडिओ आसा पळय तो बी हेच्या वांगडा हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. जर तर तुमी कोणी म्हाज्या चॅनलाचेर नवो आसा, चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करून ना न्ही जाल्यार वता आसतना चॅनल म्हाजो सबस्क्रायब करून चलात. आनी आयचो व्हिडिओ जर तुमकां आवडलो जाल्यार व्हिडिओ लायक, शेअर आनी पॉझिटिव्ह कमेंट करपाक विसरनाका. पॉझिटिव्ह कमेंट. तर चलात फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर असोच आनी एक नवो आनी इंटरेस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.